बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वतमंता देवा, पदवीदार बापा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या बोलवी गर्भी संभवलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणे कष्ट सोंसले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आणि ताका किपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चढलो, पदवीदार देवा बापाच्या आसव्याक बसला, तुवें तांची जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंचबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिलीन जेजू. सांत आंतोन, ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो,
मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तान्नेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आदी सदां सदां काल आमेन. आमचे अप्पा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं शरायज आमकां तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू सात तातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मागणे नमान तुका सांत आंतोन तूं वर्तुताय फूल निर्मळ्याचे आनी अनोद क्रिस्तावपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोरब्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन बोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बोरबाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकाताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोंतीक सांपळल्यांच्या आदारा तूं ओळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन.
As we saw in the previous part of our journey of discovery of the relics of St. Anthony, scientists from the universities of Padua and Pisa made the surprising discovery that the saint's vocal cords and the hyoid bone were still in good condition. During the anatomical examination and the cataloging of the bones, however, the scholars were also able to deduce some facts about Anthony's physical features: the height, the age at the time of his death, and his probable appearance. All the bones, in fact, were in an excellent state of preservation despite the passage of almost 8 centuries. This was probably due to the large amount of incense and other aromatic herbs that were found in the coffin. As for his physical height, the scientists came to the definite conclusion that Anthony was about 5 feet 7 inches. If we compare this with the average height of people in those days, which was around 5 feet 4 inches, then Anthony was somewhat taller than most people. The structure of his skull reveals that his face was rather narrow and oval with deep-set eyes. In other words, his overall appearance and complexion can be classified as Mediterranean. His features were noble and elegant. This need not to surprise us because we know that he was born in Lisbon to parents belonging to the nobility, the Budevulhoes, and that his father Martin was a knight of King Alfonso. It was found that he had long, tempered hands and a well-proportioned body. The bone structure of the tibia just below the knees appeared a little enlarged, which suggests that Anthony spent long hours kneeling in prayer. The bones of his feet are also enlarged, and this would confirm his long walking trips around Italy and the south of France. At the end of their studies, the scientists also offered some hypotheses as to the cause of the saint's death. Traditionally, it has been conjectured that he had died from dropsy. According to the new studies, however, this explanation is too vague. In the Middle Ages, the term dropsy was used to indicate several diseases. Even the suggestion that he may have died from cirrhosis of the liver, of kidney failure, does not appear plausible because the saint would then have been totally unconscious at the time of his death, whereas all the biographers attest that he was bright and conscious when he died. The scientific commission also excluded intestinal cancer as a cause of the saint's death because it would have left signs of metastasis on the bones, but there was no trace of it in them. The expert therefore concluded that St. Anthony most likely died of fatigue and poor nutrition due to the extraordinary amount of work he performed every day and the heavy fasts and penances he subjected his body to. The scientific examination also concluded that the saint was approximately 40 years old at the time of his death, probably 39 years old and 9 months to be precise. On the evening of January the 31st, 1981, the body of the saint lying on a pink cushion and placed inside a crystal urn was exposed to the veneration of the faithful precisely on this location in the Chapel of the Relics. For about a month, thousands of people passed by the urn with devout recollection. Many of them subsequently approached the sacraments of penance and the Eucharist. But now I would like to show you a special reliquary. Follow me. The reliquary is in gold and silver and inlaid with brilliant gems and was created by the
Paduan artist Roberto Cremesini in 1982. It contains one of the saint's foot sesamoid bones and a section of skin from his face removed during the 1981 scientific examination. It comes in the form of a walnut tree from which the urn, which contains the relics, hangs like a walnut. All of these relics here in the Basilica of St. Anthony are universally recognized as authentic. However, there are people, sometimes even Catholics, who question the religious significance of relics. In this regard, I would like to quote from a letter which St. Jerome addressed to a heretic named Vigilantio. Just think that this letter was written in the 5th century. You show distrust because you are only thinking of a dead body. Read the Gospel, which says, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob is not the God of the dead, but of the living. If therefore they are alive, then they are not simply, to use your expression, kept in normal custody. Let us therefore now turn our prayer to our dear St. Anthony before this holy relic. Dear St. Anthony, bless our work and our families and make us sensitive to the plight of the poor, the suffering and the marginalized. Make yourself our intercessor to the Father. Speak to him on our behalf and obtain for us the grace that we sorely need. Amen. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे गामा हाच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गींचे सूख फावो करूं हे भेटीन मागुया आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस डिसुजा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताकाय सर्गीचे सूख फावो करूं हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रॉबिन डिसुजा, नेहा गावडे, वेलन फुर्तादो, कॅसिडा रोझाना डिकॉस्टा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. मागण्यान दवरुया मारिया मिरांदा इवाज सोंपून गेल्ले आमचे भयणीकूय. हे सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बो करून जीं कोण बरीं नात कोवीड पिडेन तांचे पासत तांची सेवा करतल्या दोतोर नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांचेय पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया.
जी कोण बरीं जाल्लीं आसात तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया, तांच्याय नांवान आर्गां देवाक ओपुया आनी एकामेकाक आमी देवाचे वाटेन चलूंक आदार दिवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. मोगाळ बाबा भयणो, आज पवित्र सभा खेरीत भाशेन निश्कुळूंक मारयेच्या काळजाची परब समोरुमता. कालच्या दिसा आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोरुमल्या. आज आमी निश्कुळूंक मारयेच्या काळजाची परब समोरुमून पवित्र सभा आमकां मारयेचो सगळ्या मनशा कुळाक मोग आनी मारये वरवीं आमकां जेजून कशे तरेन ह्या संवसारान सोडवून फावो केले तें आमकां उगडास करता. मारयेचें काळीज दर दिसाक आमचे सोडवणे खातीर आनी दर दिसाक बापा लागीं प्रार्थना करून आमकां उदीक आनी उदीक फावो आनी पुरते मुणयारी आनी फावो तसले आमी देवाचे आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां दिसपोटीत विनवती करता. तर मारयेक फुडें घालून आमची पवित्र सभा उदीक आनी उदीक अखंड करूंक आनी पवित्र सभेन आमकां फावो तसले पाटलावदार मेळूं म्हणून आनी जेजूचें राज ह्या संवसारान उदीक विस्तारूंक ह्या मिसान सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तूक धरून देवान एकामेका लागीं बोकणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. रातुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत निती आंकवार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवून चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांचें कूळ नांवाडगें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य कोत्तली. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगट्टां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोसान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगार आयलोले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियांक किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नोदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरशी कोत्तलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगट्टा काळीज म्हजें.
सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा कालीज म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा कालीज म्हजें. म्हज्या देवा सवे बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोतांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोणांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज म्हजें. उद्गाराक उबी रावया. बागयो तांकवार मारये तूं सदैव. तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रामाणीकपणाचो सुर्या तुजे थावन उदेवन आयलो. Survispo तुमची सवय आसू. लुका परमोळे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसल्याक वेतालो, आनी तो 12 वर्सांचो जाल्लो तेन्ना ती पोरबेक सोदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी पोरबेचे दीस सोरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली, आनी सोयऱ्यां दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. तांचें आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका तुय पळोवन ती अजाप जाली, आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी.
बाबा भयणीनो, कालच्या दिसा GMCच्या हॉस्पिटलाच्या भायर एके आवयन एका म्हयन्याच्या भुरग्याक किरीत भाशेन कोणें तरी उखलून व्हेलें आनी हें भुरगें किडनॅप जालें. ताचे किरीत भाशेन एके दुसरे बायलेन ताका व्हेलें आनी खंय तरी ताका लिपयलें वा आपणाक जाय तशें केलें वा कितें केलें तें आसून ताचो परिणाम आमकां खबर ना. पूण ह्या आवय उस्क्या कोंतिनी आनी दुखांनी आपल्या भुरग्या खातीर रडटाली. आनी काल सगळ्याक हो व्हिडियो व्हायरल जालो आनी जांकां कोणाक तर खबर आसा हाची खबर तांणी दुसऱ्यांक दिवचें अशें ती मागताली. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना सगळीं आमी उस्क्या कोंतिनी जियेता, सगळीं आमी संवसाराच्या राटावडींनी जियेता, सगळीं आमी ह्या संवसारांत आमची सोडवण जोडूंक प्रयत्न करता. पूण आमकां देव किरीत भाशेन एक व्हड आमकां आस्कारीन दिता आनी ती जावन आसा आमची माय मारिया, जिका आमी किरीत भाशेन आयच्या दिसा भोव मान दिवन तिच्या निश्कडूंक काळजाचो आमी उगडास करता. मारिया आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन जेजू बरोबर आमचे खातीर ह्या संवसारांत तिणें जेजून केल्ले सोडवणेच्या वावरांत आपूण भागीदार जाली आनी कुर्साचे मुळी उबी रावन आमकां सगल्यांक हें सोडवणेचें भाग तिणें फावो केलें. कित्याक जेजू बरोबर ती भागीदार जावन आमकां सगल्यांक जेजूच्या सोडवणेच्या वावरांत ती मिसोड जाली आनी आमकां बाबा भयणीनो आपल्या भुरग्यांक तिणें ही सोडवण फावो केली. दर दिसाक बाबा भयणीनो, जेन्ना बाप आमचे सवें कसलेंय महाकार्य करूंक सोदता तेन्ना आमकां मारिया ह्या बापा सवें विनोती करता. हें काम बापाचें शाती पावोवंक मारयेन सुरवातेकदान गाब्रिएल आंज बोडव्याच्या ओयकारा वरवीं आपल्या जिवितांत केलें. जेन्ना आंज बोडव्यो गाब्रिएल तिचे सोशी आयलो तेन्ना ह्या इतिहासान किरीत भाशेन आमी पळयता, गाब्रिएल आंज बोडव्यान तिचे लागीं मागलें, तूं देवाची आवय जातली, आनी मारयेन सगळे खालतिकायेन ह्या आंज बोडव्याक ओयकार दिलो. बाबा भयणीनो, ते मेरेन तान जेजू कुर्सार मरो पर्यंत मारिया ह्या आपल्या ओयकाराक विस्वाशी रावली. इतलेंच न्हय, तिणें दर दिसाक आपलो पूत जे सोडवणेचो वावर करतालो त्या सोडवणेच्या कामान भागीदार कशी ती जाली. तो सांगता तितलें तुमी करात अशें तिणें आज्ञा दिली. इतलेंच न्हय, जेजू बरोबर बाबा भयणीनो कालवा दोंगरार ती चडली आनी जेजून काय बरें जुवांवाक म्हणलें, ही तुजी आवय, आनी तिका म्हणलें, ओ तुजो पूत. त्या मेरेन तान बाबा भयणीनो सगळीं आमी तिची भुरगीं जालीं, सगळीं आमी सोडवणेच्या वावरांत जो वावर मारयेन केल्लो तो आमकां तिणें आपल्या कोश्टांत आनी किरीत भाशेन आपल्या काळजांत जो बाळगून दवरलेलो तो बाबा भयणीनो आमकां फोड तिणें दिलो. बाबा भयणीनो, एक आवय जावन आसा सगळ्या उस्क्या कोंतिनी भरलेली. आयच्या दिसा शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मारिया जुसे आनी जेजू देव मंदिरांत गेली आनी थंय आपली भेट केल्या उपरांत परतून ती घरा आयली. आनी बाबा भयणीनो, जेजू घोडयेक वाटेर आपल्या सोयऱ्यां दायऱ्या सांगाता आसतलो म्हूण समजून ती वाटेर आयली. एका दिसाची वाट चलल्या उपरांत जेजू तांचे बरोबर ना म्हूण तांकां गमलो. परतून उस्क्या कोंतिनी धांवून धांवून ती परतून त्या जाग्यार देव मंदिरा सोशी पावली आनी जेजू थंय पळोवन मारिया समाधान जाली. बाबा भयणीनो, आमकांय मारिया अशेंच करता. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता आसतना जायते फावटी आमी वाट चुकता, आमी पातकांत रेवळटा, आमी घडयेक देवाक विसरता, आमी देवाचेर कोलपता, आमी घडयेक देवाक आमच्या जिवितांतलो ना करता, आमी जायते जाण देव नासलेल्या परी जियेता, आमी जायते जाण घडयेक आमचो मारूक विसरून दुसऱ्यो वस्तू वायट वस्तू करूंक पावता. असले वेळार मारिया आमचे सोद करूंक येता. बाबा भयणीनो, आमकां किरीत भाशेन तिचो हुस्को की सगळीं जी जेजूची पाटलावदार आसात तांकां सोडवण मेळची, सगळीं स्वर्गार वयची, सगळीं बाबा भयणीनो तांकां ह्या संवसारांत जेजून पाठयल्यात जाल्यार हो सोडवणेचो वावर करूंक तांकां अदीक आनी अदीक स्फूर्ती मेळची. हाका लागून दिसपोटी आमचे खातीर ती मागत आसता. तिचें काळीज जेजूच्या काळजा भाशेन आमचे सवें मोवाड
तिचें काळीज हुस्क्यान भरलेलें, तिचें काळीज जे कोण आपल्या जिवितान मारोग विसरून वायट रस्त्यार गेल्यात तांकां अदीक आनी अदीक प्रार्थना करून परतून मार्गार हाडपाचें. हे मारयेचें काळीज आज आमी तिची परब समोरुमताना निश्कळूंक मारयेच्या बोध दुलोप काळजाची आमी परब करता. बाबा भयणो, मोगान भरलेलें काळीज, हुस्क्यान भरलेलें, दुसऱ्या सवे अदीक आनी अदीक तांकां बऱ्या मार्गार हाडूंक वावुरतले तिचे वावर आमी आज नियाळटना. बाबा भयणो, आपल्या जिवितान हो वाव तिणें केलो. सगळ्या सवे हुस्को दाखयलो. आपले मावशी भयणी सवे, जंय लग्नाक गेली थंय शेजाऱ्या सवे, जंय आनीक आपणा सवे आयलेल्या सगळ्या जावं ते जेजूचे शीस जावं हेर पाटलावदार तांचे सवे बरे भाशेन तांचो परामोस करून तिणें हुस्को दाखयलो. आज मारिया आमचे सवे हुस्को दाखयता. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी वायट मार्गार वेता, आमच्या जिवितान देवाक विसरता, आमच्या जिवितान आमी भाव भयणो दुसऱ्यो वस्तू करता, तेन्ना मारिया त्याच बापा सवे प्रार्थना करून आमकां सुर्गीचीं दारां उगडटा. जरी तर आमच्या जिवितान सुर्गीचीं दारां धांकलीं जाल्यार भाग्यवंत म्हणटात मारिया देवा सवे विनोती करून दुसरीं जनेलां आमकां उगडटा. आमच्या जिवितान अदीक सोडवण आमकां मेळो. हे मारयेक आज आमी किरीत भाशेन दिन वाचतना देवाक आमी दिन वाचुया, कित्याक आमकां एक आस्कारी ताणें फावो केलो. मारये उद्देशी आमकां हे सोडवणेच्या इतिहासान भागीदार केली. जेजून तर आमकां सोडवण फावो केली जाल्यार मारिया आमकां दर दिसाक भागीदार जावंक उलो मारता. हे मारये सवे आमी देवाक दिन वाचतना आज आमी अंतर गीत गायलां ते भाशेन सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोशे, अशें आमचें काळीज मुरगोटून देवा सवे आमी अदीक आनी अदीक उकूण जावन ताची पाटलावदारां जावन ताचें राज ह्या संवसारांत आमी विस्तारूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागुया. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सांबून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमे आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस वोर मानून घेव. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची कासा उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर
तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेंत आंकवार माईचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक पृथ्वीचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता, सोर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाडाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबा संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. Babartaco good por gotuya. Jesus menos, Jesus mozzara, Jesus noviane toro. Jesus menos, Jesus mozzara, Jesus noviane toro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जुजे दगामाची काकूत कर.
ताका संवसारांतलो एक म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावन पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिजो पुती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजूच्या वावरांत आमी भागीदार जावंक मारयेन दर दिसाक आमकां स्फूर्ती दिवंक ह्या संवसारांत आपलो वावर केलो ते भाशेन आमी करूंक ती आमचे सगळे विनवती करता तर हेच मनान धरून आमी जेजूचे राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांत धीर घेवन सगळीं बरोबर खतखत्यान विनवती करुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन नोतरेक तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता मोची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जेतान राजू चलयता सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी वस्त जेसू आमकां ह्या सोडवणीच्या वावरांत भागीदार जावंक दर दिसाक आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच वरान म्हाका भलायकी मेळटली मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, भाग्योन तांकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केले, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वंडाराची भोक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. फाल्यां आयतार फाल्यां एकूच मीस आसतलें 7:30 वाजतांची. फाल्यां सांत आंतोनीची परब म्हणटकूच आमी किरीत भाशेन 7:30 वरांचेर आमच्या घरा लागीं ह्या भाग्यवंताची आमी विनोती करून आमचे लागीं मागचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. निर्मोडे कुवोरे नोमान तुका कोता आयक आमकांचे तुका राता. निर्मोळे कुवोरे नोमान तुका कोता आयक आमकांचे तुका राता. आमी एकठांय जाताव सोय सोय सोगले, आमी एकठांय जाताव सोय सोय सोगले, तुझे पूत माये मोगाचे, तुझे पूत माये मोगाचे. बारानो केत्रांचो मुको माथ्यार घालून, बारानो केत्रांचो मुको माथ्यार घालून, इराणी कुशी पोसोलताय तूं, इराणी कुशी पोसोलताय तूं. सगली प्रितूम माये तुझ्या पांया लागीं, सगली प्रितूम माये तुझ्या पांया लागीं. बावगे आमकां आतांनी मोरनाका,